to follow close, lest I leave myself behind, calling me to walk into evening shadows one more time. So I leave my boats behind, leave them on familiar shores, set my heart upon the deep, follow you again, my Lord. So I leave my boats behind, leave them on familiar shores, set my heart upon the deep, follow you again, my Lord. In my memories I know how you sent familiar rays, falling gently on my day, dancing patterns on my face, and I need to learn once more in the fortress of my mind to believe in falling rain as I travel deserts dry. So I leave my boats behind, leave them on familiar shores, set my heart upon the deep, follow you again, my Lord. So I leave my boats behind, leave them on familiar shores, set my heart upon the deep, follow you again, my Lord. सगल्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. मागता तरणाट्या लागीं मुखार येवन बसूंक. फाटल्यान तरणाट्या तितलेय मुखार येयात मातशे. All the youngsters are requested to kindly come and sit in front. Please come and sit in front. Sideways, this side, this please. Thank you. आयचे मिसाचे बलिदानांत आमी किरीत भाशेन आमच्या तरणाट्या खातीर मागुया. आमचे फिरगोजीन जितले तरणाटे आहात तांचे देवान आशिर्वाद घालूंक आनी तांकां उदीक भलायकीन बऱ्या मार्गदर्शनान आनी आपले कुरपेन बरो म्हूण तांचे खातीर मागुया. आज किरीत भाशेन साशा बारेटो ओ सुचा बारेटो आपलो जल्माचो दीस समरुमता. ताका किरीत भाशेन आमच्या मागण्यांत आमी दवरुया. देवान ताचेरूय आशिर्वाद घालूं म्हूण ताचे खातीर मागुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. प्रितीच्या इश्टानो, ह्या मिसाच्या सोमरोमणेन तुमकां सगल्यांक मोगाचो येवकार. आयज ह्या गवळीक वर्सान तरणाट्याच्या वावराक सुरवात दितना देवाचो सुबा आशिर्वाद आमी आमचेर मागतांव. आयज आमकां नमुनो कसो आमची आंकवार मारिया आमची माय आसा. ती तरणाटी आसतना तिणें देवाच्या उल्याक आपलो होयकार दिलो, देखून आमकां सोडवून आनी तिका स्वर्गा राजाचो मुकूट फावो जालो.
आयज आमच्या देशांत स्वतंत्रतायेचो दीस मनयतात. आमचो देश आमच्या अधिकाऱ्यांक, आमच्या नागरिकांक आनी अदीक करून आमच्या देशाच्या तरणाट्यांक देवा मुखार घालुया. आमच्या आनी हेर फिरगोजेच्या तरणाट्यांनी सदांच देवाच्या उल्याक होयकार दिवंक आनी ताच्या पावलांनी चलूंक आपल्या बऱ्या कोरण्यांनी आनी उतरांनी देवाचें राज बांदून हाडूंक आमकां ह्या मिसा भेटेन दर एकल्याक कृपा मागुया. आनी बाबा भयणीनो, आज आमी देशाचो स्वतंत्रतायेचो दीस पाळटना मारयेचें स्वर्ग व्हरोन आमकां एक व्हड देणें. मारिया देवाच्या उतराक खालती रावली. मारिया देवाच्या उतराक ल्हानवीक जाली. मारिया आपल्या जिवितान देवाचें उतर पाळ्ळी. आमी तरणाटी कशी ह्या समाजान जियेता. आमचे मुखार जायते आव्हानां, आमचे मुखार जायते चॅलेंजीस, आमचे मुखार एक फुडार आसा. आमी हो फुडार जायते फावटी बरे तरेन पाडूंक तोच देव आमकां आदार दिता. पूण आमी खालती जावंक गरजेचें. आमी ल्हानवीक जाता तेन्ना देव आमकां कुरपेन बोत्ता. गॉड फिल्स अस विथ ग्रेस वेन वी हंबल आवरसेल्व्स. आज आमकां हीच कृपा मागून घेवया. आमी अदीक आनी अदीक तरणाटी कशी ह्या समाजान आमचो वावर अदीक बरे भाशेन करूंक, आमी मारये भाशेन ल्हानवीक जावं, आमी समाजाचे सेवक जावं, आमी अदीक समाजान बरें आसा तें करूंक वावरूंक. पूण जायते फावटी आमी आमच्या वाद्याचे जाल्यात. वी हॅव बिकम सेल्फीश. समटायम्स वी हॅव मिस्ड द गोल दॅट वी आर सपोज टू फॉलो. समटायम्स we have not followed what has been guided to us. Sometimes we have missed the train and the bus. But all said and done, God is there to fill us with His grace only when we approach Him with humble and a contrite heart. Let us then be sorry for all our sins. आमच्या पातकांचो किरीत भाशेन ह्या वेळार उगडास करुया. थोडो वेळ उगी रावन आमचे दोळे दाखोवन आमच्या पातकांचो उगडास करुया. आमचे चुकीचे देवा आनी एकामेका लागीं बोगसोडे मागुया. लेट अस आस्क फॉर फॉरगिवनेस फ्रॉम गॉड एंड फ्रॉम वन अनदर. सगलीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून, तोंडान उच्चारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे पासत भाग्यून सदांच सांकवार मरे सगल्या दोदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो मुशे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सूर पदवेदार देव आमची काकूट करूंक आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. काकूट को सोम्या काकूट को Krista kakut ko, Krista kakut ko, Somya kakut ko, Somya kakut ko. Moima deva Usor Moima deva kusorgi Moima deva ani shanti tacha ista sonsa Moima deva kusorgi Moima deva sarvespora deva sorgi charai Moima deva kusorgi Moima deva sarpodvidai deva bapa Deva Baba Moima Deva Kusurgi Moima Ami Tuka Namaskar Kota Ami Tuka Din Vasta Tusha Tut Oi
उद्भवा पासून आमी तुका वखणटा. सोम्या जेसू क्रिस्ता, जेसू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता, एकल्याच पुता. सोम्या देवा, देवा सोम्या देवा, देवाची शेली, शेली देवाची शेली. तू संसाराचे पाप काटाय आमची काकलूत गो. तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती महिमा देवाकून सुर्गी महिमा देवा, देवा बापाचे महिमा देवाकून सुर्गी महिमा देवा येशू ख्रिस्त. Eklos tu povir, eklos tu ishvor, eklos tu por, mesu महिमा देवा को स्वर्गी महिमा देवा. आमेन, आमेन, आमेन. प्रार्थूया. सुराष्ट्राच्या दुनिया आमच्या मोगार बापा, ज्या दिसा तुवें नाकवार मोरे कुडियोत्म्या सोय सर्गीचे मोहिमेक उबाहान वेली, त्याच दिसा बारोत आमचो देश स्वतंत्राय जोडूंक पावलो. ही एक तुजे जाणवायची आनी मोगाची ओळखूणा म्हूण आमी दिनवाशी काळजान ओळखून घेता. आमचे सर्गीचे मायेच्या आसऱ्या काल भारत मातेची सोमेस भुरगीं सोर वायटांतली सुटोवन ओतम्याची स्वतंत्रताय सोडूंक आनी स्वर्गार सुखे जिविताची भोवती भोगूंक पावू. आमच्या सोम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्यान पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. जुदिताच्या पुस्तका वेले वाचप. उजियान जुदिताक म्हणलें, म्हजे धुवे, संवसारांतल्या सगळ्या ओस्तोऱ्यां भितर भोव वर्त्या सर्वेस्पराचो आशिर्वाद तुजेर पडूं आनी स्वर्ग आनी प्रितूम रचतल्या देवाक वाखाणणी जावं. आमच्या दुस्मानाच्या मुखेल्यांचे मस्तक कापूंक ताणेंच नीट वाटेन तुका चलयली. तुवें दाखयल्लो विस्वास मनशाचे मोतींतलो कोदींच उबून वेचोना, पूण तांकां देवाचे पदवेचो सदां उगडास हाडटलो. देव तुका सदांकाल हो मान फावो करूं आनी सुबा आशिर्वाद तुजेर घालूं. कित्याक आमचें राष्ट्र चेपून माती खावंक पावलें तेन्ना तुज्या जिवाची तुवें पर्वा करूंक नाय, पूण आमच्या देवा मुखार नीट चलून आमचे गोट्टान तुवें वाटायलाय. तेन्ना पोरचेन व्हडल्या ताळ्यान तिका शाबासकी दिली आनी ह्या आवाजान आख्खें शार गाजलें. देवाचे उतोरे. आमचो जबाब. सर्वेस्परा सवे मुरगोट्टा काळीस म्हजे. पोतून म्हणुया. सर्वेस्परा सवे मुरगोट्टा काळीस म्हजे. सर्वेस्परा सवे मुरगोट्टा काळीस म्हजे. म्हज्या देवा सवे बळ म्हाका मेळ्ळें.
म्हज्या दुस्मानाची हांव पर्वा करिना, कारण तुवें म्हजी सोडवण केली म्हूण हांव संतोसतां. सबाब, सर्वेस्परा सवे मुरगोडटा काळीस म्हजें. बलिश्टांचे दोनू मोडले, पूण अशक्तांचे बळ वाडलें. पोटभर जेवतालीं तीं दिसवडो जोडपाक वेतात, पूण बुकेन मोडटालीं तीं आनीक वावराक वचनात. वांसटी बायल 7 पावटी आवय जाता, पूण जायत्या भुरग्यांचे आवयक आतां बुजवण ना. सबाब, सर्वेस्परा सवे मुरगोडटा काळीस म्हजें. सर्वेस्पोर मरण धाडटा आनी जिवीत दिता. कोंडांत देंवयता आनी थंय सोडली भायर काडटा. सर्वेस्पोर दुर्बळकाय धाडटा आनी ग्रेस्तकाय दिता. तोच दोरनीर शेवटिता आनी वयर उबारता. सबाब, सर्वेस्परा सवे मुरगोडटा काळीस म्हजें. गरीबांक तो दुलींतली उखलता, दुर्बळांक तो शेणांतली वयर काडटा. कुरा मोदें तांकां बसयता, मानाचें आसन तांकां नेमून दिता. जबाब, सर्वेस्परा सवे मुरगोडटा काळीस म्हजें. बागयोन पावलून गालेस्कारांक बरयलेले चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, आपले स्वताची जावंक तुमकां आपयल्यांत, पूण आपले स्वताचे निमान मात कुडीचो खुश्यो पारी नाकात. बोगोर एकामेकाची सेवा करात. आख्खी समृद्ध एकाच उतरान आटापल्या. तुजो मोग करताय तसोच तुज्या पेलाचोय कोर. कित्याक एकामेकाक घांस मारून खाशात जाल्यार तुमी एकामेकाच नाच करतल्यांत. सांगता तें हें, आत्म्या पोरमोणें चलात आनी कुडी मासाचो कुश्यो पालूंक तुमी पावची नात. कुडीच्यो कुश्यो आत्म्याचेर आड आनी आत्म्याच्यो कुश्यो कुडीचेर आड वेतात. त्यो एकामेकाचेर झुजात देखून तुमकां जाय तितली तुमचें करूंक जायना. देवाचें उतोरें. उद्गार. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy, 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 soy. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy, 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 soy. आतांच्यो सगल्यो पिणकां म्हाका म्हणटल्यो सुभागी. Soy sorvespora, soy, 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 sorvespora, soy, 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 soy. Soy sorvespora, soy, 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 sorvespora, soy, 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 soy. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसू. लुका पोरमोडी शिशु क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मारयेन मुळे मोसोत मो सर्वेस्पराक वाकाणटा. देवा मोशा तारुका सोवे मोजो जीव मुरगोडटा. आपले ल्हानवीक चाकुर्नीचेर ताणें दिश्ट घाली. आतांच्यान सगल्यो पिणकां म्हाका म्हणटल्यो सुभागी. म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्यो ताणें. सोर बोलीस तो पवित्र नांव ताचें. ताची भुक्ती करतल्यांक पावता पिणकेचे पिणकेक ताची दोया. आपल्या बावल्याची तो शक्ती दाखयता. काळजांत गर्व दोत्तल्यांक दिसपोटायता. पदवीदारांक तो सदरा वयले शेवटिता. खालत्या मनशांक उंच उबारता. बुकेल्ल्यांक तो बऱ्या बऱ्या देण्यांनी भरता. ग्रेस्तांक रिकाम्या हातांनी पोरो धाडटा. आपले काकलुतीचो ताणें उगडास दवरलो.
आनी इस्रायलाक आपल्या चाकराक शेरोणा घेतलो. अशी आमच्या पुर्वजांक अब्रामाक आनी ताचे संस्थीक नितेकाडी केल्ली भासावणी पाळली ताणें विस्वाशीपणी. मारिया सुमार 3 म्हयने एलिझाबेथीशी रावली आनी मागीर आपल्या घरा परत गेली. जेजू क्रिस्ताचे शुभ मान ये. वाखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, आज आमी किरीत भाशेन 2 दोबाचीक परब समारंभता. पयले सुवातेर आमी मारयेचे स्वर्ग व्हरोण, द असम्पशन ऑफ आवर लेडी, ही परब आमी समारंभता. आनी आमच्या देशाचो स्वतंत्रतायेचो दीस आमी 75 वर्स 75 वर्सां आमच्या देशाचो आमी किरीत भाशेन समारंभता. म्हणटच आमच्या सरकारान आमकां दिला अमृत उत्सव. आमी किरीत भाशेन समारंभता तेन्ना ह्या दोनूय विशयांचेर आमकां स्वतंत्र मनशां कशी पातकां मेकळी जिवंक आमकां आदार मेळटा. आमच्यो आदल्यो चाली सोडून दिवन नव्यो चाली आपणावंक आज ही परब आमकां दोबाज्यान उलो मारता. आज किरीत भाशेन तुमचे उक्तावणेचो दीस तरणाट्यांचो. म्हणटकूच एक ल्हानशी घोडणी जी किरीत भाशेन आमी जाणा दामावाच्या मिसावांनी जाता ती तुमकां सांगता. थंयसर कोणूय मेलो जाल्यार पयले सुवातेर लोक तें मोडें सगलो सादो आपल्या सादेपणान तें मोडें घरांत भितर हाडटात. म्हणटकूच तें एके फोलयेचेर घालून ती मोडें भितर हाडटात आनी तें मोडें भायर शिमतोरीन वचूंक ती पावलां मारतात. आपूण एक वाट तयार करता. शिमतोर पयस आसता म्हणटच ती वाटेक लागतात आनी जशी ती वाटेक लागतात तेन्ना शिमतोर तांकां दिश्टी पडटा तेन्ना ओद्दे वाटेक बायलो फाटीं रावतात. म्हणटच बायलांक शिमतोरीन वचूंक थंयसर बाबा भयणीनो रायट ना. म्हणटच बायलो ओद्दे वाटेक रावतात. दादले वेंग मारतात ह्या मोड्याक आनी ते मोडें घेवन थंयसर शिमतोरीन वेतात. शिमतोरीन गेल्या उपरांत थंय पाद्रीन आपलें बरे तरेन सगली रीत मोरणाची रीत पाळल्या उपरांत पाद्री आपल्या घराक वेता. लोक ती मोडें परतून उक्तें करतात आनी त्या मोड्याच्या तोंड उगडटात, पोट चिरतात आनी तातूंत तांदूळ घालतात. ताचे आख्खे तांदूळ घालून पोट आनी तोंड बोत्तात आनी ताका वेळो मारतात. शिमतोरीच्या भोंवतणीक उरफाटो आनी आरो दोनी बाटींनी वेळो घालतात आनी भोंवडी मारतात. म्हणटकूच ते एके भाशेन दे गो क्लॉकवायज एंड एंटी क्लॉकवायज. कित्याक घालतात गाय? तांचे विचारा प्रमाणे तांकां विचारलें जाल्यार ती म्हणटात मेलोलो मनीस बरे तरेन जेवण खाण परतून ताका हे जेवणाची रूच येना जावंक पोट भरून ताचें आसूंक गरज. मेल्लो मनीस आमी जाणा तो आनी परतून थंय बाबा भयणीनो जितो जावचो ना. पूण तांची रीत तांचो आचार दुसरी ते थंयसर क्लॉकवायज आनी एंटी क्लॉकवायज ताका बोवाडो मारतात तो वाट घुस्पोवपाक. सो दॅट ही मे फॉरगेट टू कम बॅक टू हीज हावस. बाबा भयणीनो ही तांची मनां आजून उक्ती जायनात आनी दॅट्स द रिजन पाद्रींनी थंयसर वचून जायते प्रयत्न केल्यात आनी आतां थोडी बायलो शिमतोरीन येवंक तांणी परवानगी दिल्या. पूण जायत्या सुवातांनी ही परंपरा आजून चलता. कित्याक हो लोक ट्रायबल लोक जावन आसा. म्हणटकूच हे परंपरे किरीत भाशेन स्वतंत्र कशी दिनात, आचाराक बांदलेली आसात आनी ह्या आचार गोट आपले सांबाळून ती दवरतात. ब्लायंड फेथ बरो तांकां उक्त्या मनाचो भावार्थ आसूंक गरज. जेन्ना जेजू क्रिस्त आमचो सोमी म्हूण आमी मानून घेता तेन्ना क्रिस्त आमकां सोगल्यांक गुलामपणांतली मेकळी करता म्हूण आयच्या दुसऱ्या वाचपान गालेस्कारांक बरोवन आमी आयकता. पयलें वाचप आमी घेतलां जुदिताच्या पुस्तकांतलें. थंयसर आमकां मेळटा थंय राजा आपूण नेबुकदनेझार सगळी आपल्या राजवटकेन आपूण महाराजा कसो जिवंक सोदता. म्हणटच सगल्यांनी आपल्याक आख्या संवसाराचो राजा
आय वॉन्ट टू बी दी एम्परर ऑफ द वर्ल्ड अशें तो सजमता आनी सगल्यांनी आपल्याक मान बागोवची आपल्याक सगल्यांनी बाबा भयणीनो आपल्या खाला रावचें हें ताचें देवीक आपल्या जिवितांत ताचो एक होक आसता गोल आसता म्हणटकूच असल्या वेळार जुदिया हातूंत ही राजवटकी आसा ताचेर तो जुलूमशाही चलोवंक सोदता म्हणटकूच हॉलोफेर्नीस ह्या आपल्या मुख्य जो आपलो चलयतालो सेनापती ताका तो दिता आनी म्हणटा तूं तांचो सगलो सांबाळ कर ती म्हाका आजून मान दिनात दे आर नॉट बाविंग डावन टू मी म्हणटूच तो हॉलोफेर्नेसाक ही जबाबदारी दिता सेनापतीक आनी हो सेनापती कितें भाशेन ही जबाबदारी घेता आनी थंयसर एक नदी आसता बेतुलेक देर इज वन रिवर वीच फ्लोज टू देम स्प्रींग कशी थंयसर तांकां ते नदीचें उदक मेवता फ्रॉम दी स्प्रींग म्हणटच एके भाशेन हो लोक हेच नदींतलें उदक दिसपट्टी आपल्या जिवितांत बाबा भयणीनो पियेता हो कितें करता हॉलोफेर्नेस बंद करता तांचें उदक वचपाचें म्हणटच जेन्ना तुका उदक ना मनीस आख्खो बाबा भयणीनो उपाशी रावंक शकता पूण उदका विरेत मनशान रावंक जायना म्हणटकूच आतां जुदियाचो लोक मांडणी काडटा कितें करचें आमी ह्या हॉलोफेर्नेसाक कसो आमी मारून उडोवचो असल्या वेळार जुदीत आपूण आपले सुरोपाय सोबीत सुंदर ती विधवा आसता तिचो घोव मेल्लो आसता म्हणटच ती आपली बरी सुरोपाय आपल्याक आसा बरी तोरणी आसा आपूण बरी दिसता हें पळोवन ती हॉलोफेर्नेसा फुड्यान वेता बरी न्हेसून आनी हॉलोफेर्नेसाक भुलयता आनी बाबा भयणीनो ताचो गोमटी पिडून ताचो जीव काडटा आनी अशें बेतुलेक बाबा भयणीनो ती पोत्तून एकदां उदक सोडून दिता असल्या वेळार आयचें वाचप उजिया प्रवादी तिका वाकाणटा आनी म्हणटा तुवें आमकां गुलामपणांतलीं सोडयलीं देखून हो वडील तिका तुस्त करून म्हणटा जुदिता तुवें पोदवेदार दुस्मानाचें जैत व्हेलें बाबा भयणीनो जशें जुदितान ह्या पोदवेदार दुस्मानाचें जैत व्हेलें तशेंच मारयेन बाबा भयणीनो आमकां किरीत भाशेन ह्या पातकाचें जैत व्हरूंक आनी सुर्गीच्यो वाटो उक्त्यो करूंक आपल्या जिविता वरवीं तिणें फावो केलें आयचें दुसरें वाचप आमी घेतलां भाग्योंत पावलू गालियेसकारांक बरोवन काय बरें सांगता उतरां तो म्हणटा तुमचे मदें थोडे जुदेव आसात ती पोवी सभा हांवें घडोवन हाडल्या पूण थोडे जुदेव आसात ते म्हणटात सुनोद करात तुमचे मदें जुदेवांची परंपरा ह्या क्रिस्तांवांक ते फोर्स कोत्ताले तुमी सुनोद करूंक गरज आसा म्हणटकूच त्या वेळार भाग्योंत पावलू म्हणटा तुमी ह्या समुदायाक आनी ह्या समाजाक तुमी करतात तें सारकें न्हय जेजू क्रिस्तान आमकां सोडयलीं म्हणटच आमी सगळीं जेजू क्रिस्ता वरवीं स्वतंत्र जाल्या खरें पूण आतां तुमी तुमचें क्रिस्ती जिवीत धिलायेन सादतात यू आर लिवींग युअर लायफ इनडिफरंटली म्हणटकूच सगळे धिलायेन तुमी तुमचें क्रिस्ती जिवीत सादतात म्हणून कितें करूंक जाय तुमकां क्रिस्तान सोडल्यान स्वतंत्र तुमी जाल्यात जाल्यार पयले सुवातेर तुमी पातकाचें जैत व्हरूंक गरज दुसरे सुवातेर तुमकां तर स्वतंत्र केल्या जाल्यार आज स्वार्थी तुमी जायनाका डोंट बिकम सेल्फीश तुमचें जिवीत दुसऱ्यांचे सेवे चाकरेन तुमी सारात प्रिती मोगान आनी सेवे चाकरेन तुमी सारात आनी तिसरे सुवातेर तुमी तुमच्या जिवितान जी स्वतंत्रताय मेळ्ळ्या ती दुसऱ्यांक दिवंक तुमी वावरात म्हणटच तीन वस्तू भाग्योन पावलू गालियेसकारांक आपले चिठीन बरोवन सांगता आयचे दिसा बाबा भयणीनो मारयेचें तुस्त गीत आमी घेता काय बरें आनी हे तुस्त गितान आमकां थंयसर 46 to 50 ह्या वडींत आमकां अवघड परिस्थितीन मारिया कशी देवाक दिनवाशी मोनान पडयता तें आमकां मेळटा दुसरे सुवातेर आमी थंय 51 ते 53 ह्या वडींनी 51 to 53 थंय काळजीदार आनी पोदवेदार ह्या उतरांनी देवाक दिनवासता मारिया आनी तिसरे सुवातेर मारिया आपल्या ह्या मोना उदेशी दुसऱ्या सभेक किरीत भाशेन आपल्याक मेळ्ळा ते भाशेन जैत व्हरूंक दुसऱ्यांनी ह्या पोदवेदार देवाशी सद्दां काल
रावचें म्हूण तांकां भास दिता. पयले सुवातेर बाबा भयणीनो, मारिया जावन आसा नैतीक विशयाचो ताळो. म्हणटूच मारिया आमकां किरीत भाशेन ह्या काळजीदारपणान जिवंक आदार मागता. आमी जेन्ना ती म्हणटा आपल्या बावल्याची तो शक्ती दाखयता, काळजान गोर दोतल्यांक दुस्पटायता. बाबा भयणीनो, गोरवान मनशाचेर पातो काडले. आमी जाणा आदां एवीन गोरविश्ट ती जाली, देवा सारकी जावंक ती वावुरली. ह्या गोरवान ताणी आपणाचेर पातो काडले. मारीन सगले काल्तिकायेन आपूण पातकी नासतना सुद्दां देवा मुखार ती खालती जाली आनी आपणाक तिणें कुरपा मागली. हें कशें घडों येता? हें म्हजें सोबें कशें सायबा जावंक येता? देवान तिका सगल्या मूड पातकांतली सोडयली खरी, पूण मारिया देवा मुखार आपूण पातकी कशी जावन खालती जावन देवा मुखार विनोती करून मागणें करून दीस सारली. हेंच आमचें धोरण जावंक आज आमकां एक आव्हान. दुसरे सुवातेर मारयेचो समाजीक विशयाचे ताळो. आमी जाणा ह्या उतरांनी मारिया आपलें तुस्त गीत गायता. पोदवेदारांक तो सोदरा वयले शेवटिता, खालत्या मनशांक उंच उबारता. बाबा भयणीनो, मारिया ल्हान आनी चालती म्हणटकूच ती ल्हानूच आसतना देवाचें एक तरणाटें कशें आपलें जिवीत तिणें देवाक भेटयलेलें. देवान तिका विचून काडलेली म्हणटूच ल्हानूच आसतना देवाच्या वावराक तिणें आपलें जिवीत भेटयलेलें. आज तुमकां तरणाट्यांक एक आव्हान, एक चॅलेंज. इट्स नॉट पॉसिबल टू डेडिकेट युअर लायफ टू गॉड. जायते फावटी तुमी म्हणटात, फादर, देर आर सो मेनी चॅलेंजीस, देर आर सो मेनी वेज. हाऊ कॅन वी डेडिकेट all our time for God? How can we come only to the church? There's no need to come to the church. But you can live a life which God is aspiring you to become. A life full of values, a life full of morals, a life which is lived according to the principles that Christ has taught us. म्हणटकूच आमी तर आमचें जिवीत मारये भाशेन सादतले जाल्यार गरज पयले सुवातेर मारये भाशेन खालती आमी जावं. मारयेन ह्या समाजान आपलें अदीक उदारपण दाखोड केलें. कशें? जेन्ना एलिझाबेथ आपली मावशी भयण बाबा भयणीनो किरीत भाशेन ती जाण आसली, गोरबेस आसली, ती पयले सुवातेर आपूण धांवून धांवून आपणाक विसरून तिचे सेवेक गेली. दुसरे सुवातेर बाबा भयणीनो, आपणाक जेन्ना कोणूय तर पावंक सोदता, आपूण दुसऱ्यांक पयली ती पावली. जेन्ना शीस जेजू बरोबर येताले, किरीत भाशेन सेवा करूंक ती तयार आसली. सो मेरी गिव्स अस एन एग्जाम्पल टू बी ऑफ सर्वीस, नॉट ओनली टू आवर सेल्स बट टू आवर फ्रेंड्स, टू आवर नेबर्स एंड टू आवर ओन फॅमिली मेंबर्स. जायते फावटी ही सेवा आमची ओदी प्रितीमोगान जायना. इट डजंट हॅपन विथ लव. वी कम आउट ऑफ कंपल्शन. आतां सांगलां आमकां मिसाक वचोंक जाय, आतां आमकां सांगलां आयज यूथ डे, इफ वी डोंट गो देन फादर विल से, फादर विल टॉन्ट अस, यू डिड नॉट कम, यू वर नॉट प्रेजेंट. आवर फ्रेंड्स विल से, ओ यू वर नॉट देयर फॉर द मास, सो वी हॅव टू गो. आमी जायते फावटी भियोन, आमी जायते फावटी दुसऱ्याच्या चिंतना उद्देशी आमी समाजाक हे भिरांतीन आमी आमचो वावर करता. Today, Mary is showing us an example. She's leading us by example to say, let us dedicate ourselves willingly. दुसऱ्याने आमकां फोर्स करचो न्हय. Let us give our service with love. Not because somebody else is telling us, but we know that the society today demands more attention from us. We know we are part of this society. We know we are part wherein we have to give our values that we have learned from our catechism, values that we have learned from our family, values that we have learned in our school. बाबा भयणीनो, अशें आमी करता तेन्ना अदीक आनी अदीक समाजीक मोडार आमी प्रिती मोगाची हातयारां जातलीं. वील बिकम इन्स्ट्रुमेंट्स ऑफ लव. तिसरे सुवातेर मारयेन आपल्या जिवितांत किरीत भाशेन
आर्थीक विशयाचेर ताळो उबारलो. आमी जाणा मारिया म्हणटा बुकेल्ल्यांक तो बऱ्या बऱ्या देण्यांनी भरता, ग्रेस्तांक रिकाम्या हातांनी तो परतून धाडटा. मारिया आपूण दुर्बोड आनी गरीब आसली, पूण बाबा भयणीनो आपल्या पुर्वजांक सगळें दिल्लें ती बाबा भयणीनो जें कितें आपल्याक मेवल्ले व्हॅल्यूज ते आपल्या पुर्वजांचे ती तांचे उपकार आठयता आनी आपल्या जिवितांत बाबा भयणीनो किरीत भाशेन देवाचो आदार ती मागता. Are we very grateful to our own family members, maybe our own father, our own mother, our own grandfather, our grandmother, our uncle, our aunt? Do we realize that they have instilled in us, inspired in us some value system? Do we even realize that we are born in this world because they cared for life? Do we even realize that out of their love, we are the people who are born in today's world? जायते फावटी आमी विसरता कित्याक तांच्या सॅक्रिफिसा उद्देशी आमी ह्या संवसारांत बाबा भयणीनो जल्माक आयलीं. It's because of their sacrifice that we are born. It's because of their love that we have seen the light of the day. जायते फावटी आमच्या समाजांत आमी जियेतना आमी स्वार्थी जाता. We become selfish आनी हाका लागून बागेवन पावलो आमकां उगडास कोता. Don't use this freedom of yours for selfishness, but use it for the service of others. And that service of others should be done out of love. Today, as youngsters, you are called to do this service. Service for the sake of others. Service to reach out to others. Service in order that others may grow, I may decrease. आज आमी देशाच्या स्वतंत्रतायेचो अमृत उत्सव अशें आमी मनयता. 75 वर्सां आमी जाणा आमच्या देशाक ह्या गुलामपणांतली सोडयली. आज आमी म्हणटा जायते वस्तू सरकार आमच्या ह्या स्वतंत्रताये विशीं उलयता, पूण स्वतंत्रताय आमकां 2 तरेन मेवता. एक भायली स्वतंत्रताय, एक भितरली स्वतंत्रताय. भायली स्वतंत्रताय बाबा भयणीनो आमी जायते फावटी गुलामपणान जियेता. वी बिहेव एज इफ वी आर स्लेव्स ऑफ आवर ओन पंच, ऑफ आवर ओन मिनिस्टर, ऑफ आवर ओन MLA, ऑफ आवर ओन representatives. Sometimes we don't have a voice. आमकां नाका, we don't want to soil our hands, we don't want to burn our fingers अशें आमी म्हणटा. बट देवान आमकां सगल्यांक स्वतंत्र रचल्यांक. God has created us in freedom. तुमकां तर स्वतंत्र रचल्यात जाल्यार why is it that you are frightened? Why is it that you want to live a life of bondage? तुमकां विचार करुया. दुसरी ओस आज भितरली स्वतंत्रताय आमकां उलो मारता. Sometimes we are so much attached to our own selfish ways that we would love to watch our own mobile. Our mobile has become a tool that leads us astray from God. जायते फावटी we watch a lot of pornographic things on mobile. We chat a lot of things which are out of the way. We use a system which goes beyond our value system. Of course, we are bound to fall. Of course, we commit mistakes. Of course, we have our shortcomings. But that doesn't mean that you are not free to say no. That doesn't mean that you are not free to say, I don't want. That doesn't mean to say, yes, I shall and I will win over. मारीन आपल्या जिवितान ही स्वतंत्रताय देवास करची आपल्या जिवितान ओळखून घेतली. She lived a life full of freedom. She was free to say no to God, but she was humble enough to accept the will of God. Let us, as youngsters, accept God's will in our life. Sometimes we may not get a good job. Sometimes we may not get the goal that we aspire to. Sometimes we may not have all the finances at our disposal. But to do the will of God would be of utmost charity from our part. Secondly, let us be humble. Many times we youngsters are told to be proud of ourselves. Yes, we are proud as Catholics. We are proud to follow Christ. We are proud to follow Him in a free way.
ही नेवर ओवरकम्स आवर फ्रीडम. देवान तुजी स्वतंत्रताय केन्नाच मोडूंक ना. देवान तुका स्वतंत्रतायेचो गुलाम करूंक ना. You yourself have made, you yourself have become a bonded laborer, a bonded person for another one who is doing things for you. Because you have given yourself into this bondage. Let us free ourselves. Let us open our mind, open our hearts in order to understand the will of God and be humble enough to accept the will of God. Marian तर केलें जाल्यार आमकांय करूंक हें अवघड न्हय. It is not difficult for us. Let us then ask for this grace in today's Eucharistic celebration. उबी रावया आनी सगळीं बरोबर म्हणुया. सोत मानता देवाक, सर पदवीदार बापाक, स्वर्गार आनी पृथ्वीचार असणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्या पुताक आमच्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गरबी सांबाळलो. आंकवार मरेतान जल्मलो, पोंस पिलाता काल ताणें कुस सुसले, ताका कुस्सार सुरलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्या मदें देंवलो, तिसरे दिसा मेल्यांतलो शिवून चलो, स्वर्गात चडलो, सर पदवीदार देव बापाच्या सुवाक बसला. तुयें शिव्यान मेल्यांची मुनसुबी करूंक येता. सोत मानता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सुबेक, भक्तांचो एकतार, पातकेंचें बगसोने, कुडीचें जिवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. ताची भुक्ती करतल्यांक पावता पिणकेचे पिणकेक ताची दया. मोगाळ बाबा भयणीनो, भोक्तीन देवाची आमकां दया मागून आमची मागणी ह्या वेळार बापाक आमी उबारुया. म्हजे फाटल्यान येयात आनी हांव तुमकां मनशाक दवरतात तसले कारवी करतलो. आमच्या पाप साहिबान बिस्पांनी, यादनिकांनी आनी मोटवाशांनी ह्या जेजूच्या उतराचेर आपले लक्ष दवरून आपल्या बऱ्या देखींतल्यान आनी उतरांतल्यान आपले पोरचेक आनी अदीक करून तरणाट्यांक देवाशी लागीं हाडूंक वावुरल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. बापा तुझ्या भुरग्याची आमची काकूट कर. ह्या वर्साचे परिशदेचो विशय एकचार, कम्युनियन, सहभागिलीपण, पार्टिसिपेशन आनी मिसांव, मिशन. जे परी जेजू जियेलो तेच भाशेन आमी आमच्या जिवितांत आपणावंक आनी जियोंक आनी हे तरेन जेजूचे नीज पाटलावदार आमी जावंक बापाचो आदार मागुया. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आंकवार मारयेन देवाचेर पूर्ण विस्वास दवरून ताच्या उतराक आपलो ओयकार दिलो. तिका आमी नमुनो कसो दवरून आमी देवाच्या उतराक सदांच खालती रावंक आनी देवाचेर आमचो विस्वास दवरूंक बापाची कृपा मागुया. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आमची. पवित्र स्नान घेवन आमकां एक नवें जिवीत फावो जालां. तर दर एका तरणाट्यान जावं आपल्या कुटुंबांत आनी समुदायांत क्रिस्ती तत्वां जिवंक आनी हे तरेन देवाक मानवतलो समज घडोवंक जेजूच्या पावलांनी आपलीं पावलां मारूंक बापा लागीं मागुया. जायतीं तरणाटीं आयज वेगवेगळ्या प्रश्नाक फुडो करतात. ह्या वेळार तांणी आशा सोडिना जावंक पूण देव
तांचो जायतो मोग करता आनी सदांच तांच्या सांगाता आसा हें सोद तांणी ओळखूंक बापाचो आदार तांकां मागुया. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आमची गातूत कर. आयज आमचो देशाचो स्वतंत्रतायेचो दीस मनयता तेन्ना आमचो आख्खो दीस देवाच्या हातांत घालुया. आमच्या अधिकारांक पवित्र आत्म्याची जाणवाय मागुया. आमच्या लोकांक मोग, शांती आनी भावपण हाड म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी बागून पावलो म्हणटा स्वतंत्रतायेचे निबान पातकी सैमाच्यो कुशयो पाडी नाकात. बोमोगाड बापा मारये भाशेन ल्हानविकायेन तुजी स्वतंत्र भुरगीं कशी आमी चलोवंक तूं आमकां वाट दाखयताय. ते वाटेन चलोवंक आमकां तुजी कृपा फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आयचे खेरीत भाशेन आमी भाव भयणो कलेक्शन करतले तें दामावाच्या मिसांक वेतलें. गायन घेऊया C38 पेज नंबर 44. C38. Tuka's Papa, Son Moshe, Kita Tuka Ekade. Tuka's Papa, Son Moshe, Tuches de Gota Shele. Moshe Atke, Moshe Baike, Svikar Ona Honda Moshe. म्हज्या भाव भयणे मोशेन तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवबापाक मानता तसलें सांगून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी भयणी आमच्या आनी आख्खे पवित्र शुभेच्छा दावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सुर्गीच्या बापा आंकवार मारयेच्या दबाजीक स्वर्गावरणा दिसा ह्या तुज्या अपूर्व देण्या खातीर आनी आमच्या देशाच्या स्वतंत्रताये पासत तुका दिनवासून आमी भारताची तुजी क्रिस्ती भुरगीं तुवें दाराड देण्यांनी भरलोली आमचे भुंयतलीं हीं दानां तुका संतोशान ओपून दिता. त्याच बरोबर सोमेस्त आमच्या भावा भयणीचो वावर, कोश्ट, दुखां, संतोश, हुस्के आनी अंत्रेक तुका समर्पिता. जेजूच्या अवगणीत मोगाच्या समर्पणांत आमची बेटोणी तूं मानून घे आनी सुफोड कर. आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमची सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांत उबारता. सर्वेस्पोरा आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सूर पदवीदारांनी सासनाच्या देवा सूर काडयेन सोदताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. ओकाय दोनीतीचो आनी आमच्या फायद्याचो तो आमची जाणवाय आनी बोड. तोच आमचें पवित्रपण आनी स्वतंत्रताय. ताची आवय आंकवार मारिया ताणें केल्ले सोडवणेचें प्रथम फळ तिका ताणें पातकांतली निवारून मोरनाच्या घासांतली सुटयली आनी अशें आमचे सुपूर्ण स्वतंत्रतायेची खुणां आनी बरवंसो तिका केली. देखून ह्या संतोशभरीत उत्सवाच्या दिसा तुवें स्वर्गार उबान वेल्ले आमचे माय बरोबर आनी सर्गीच्या दुतां भोगतां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता.
उसुर्गी तुका सोयसूर सर्वेस्पराची नावी येता ताका सोर उसुर्गी तुका सोयसूर. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची सो. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र करूं म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरोन सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो, तुका आदीन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळे, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातूच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची कास, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत, पातकांचें बोगसणे मेरच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें, हें म्हज्या उडासा करात. भावार्थाचो गूट पोरगो टुया तुज्या कुसा पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली. संवसाराच्या सोडवणाऱ्या आमची सोडवण. बापा जीवच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणूक उगडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची कास तुका समर्पिता. हांव तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडे रगत सुतले आमा सोमेस्तां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागून बापा, फिलीप नारे आमच्या गुणी बापाक आनी सगले यादनिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान त्या आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुजी इसागुतीन मेल्ल्या सोमेस्तां तुजें पुरजोरीत मुखार मोड पुडूंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची ही वेदी भोंवतून एकठांय जाल्ल्याची दया करून आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माय सांगाती चपोती भाग्योन सुसे भाग्योन धरून तांचे सोर काळी तुका मानवल्यात ते सगल्या भक्ता बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोय मागावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोद्वेदा देवापा सर्वोंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. स्वतंत्र भुरगीं कशी तरणाटी कशी आमी ह्या संवसारांत जिवंक मारये भाशेन ल्हानवीक आमी जावं आमच्या दुस्मानांक भोगसूंक आमी तयार आसूं. आमचें गर्व आमी पयस दवरूंक जेजून आमकां प्रार्थना शिकयलां. सगलीं बरोबर हात जोडून जेजून शिकयलेलें प्रार्थना दीर घेवन सगलीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तारणी पडूं दिवं नाका पूण वायटांतल्यान सर्वेस्परासूर वायटांतले आमकां निवाद दया करून जिवितांत सवस्के आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरोंडारा जेजू क्रिस्ताच्या न्या आमी बरोशें नोत्रेक तावंदर आमकां तुजी उदार काकृती सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या धर्मतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय म्हणजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिसगा जी खुशी परमे तिका शांती दिया आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येताय रासूच चलयताय सासणाच्या सासनाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. माय मोगान एकामेकाक शांती दिवया.
देवाचे शिले तू संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर देवाचे शिले तू संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर देवाचे शिले तू संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. स्वतंत्रपणान जिवंक आपयता वचतो आमचो सोमी ही देवाची शिडी संवसाराची पाप काडटा ती. शिडीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सोकली आमी सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमया खातीर मागणे मोगाळा जेजू मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता. हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेता. आशेता. हे घडयेक हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजू हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन.
सगळीं तरणाटी उबी रावया. म्हजे फाटल्यान म्हणचें, मोगाला जेजू, मोगाला जेजू, आमचें तरणाटपण आमचे तरणाटपण तुजें तुजें एक खेरीत एकेरी देणें आमकां. देणें आमकां ह्या तरणाट्या जिवितान ह्या तरणाट्या जिवितांत जायती तांक जायती तांक तुवें आमकां तुवें आमकां फावो केल्याय. फावो केले. आमचे आमचे आवय बापूय, आवय बापूय, भाव भयण, भाव भयण, इश्टा वरवीं इश्टा वरवीं कितली खुशालकाय कितली खुशालकाय आमकां फावो केल्या. आमकां फावो केल्या. आमच्या आमच्या जल्म दिसा सावन जल्म दिसात हांव आयज पर्यान आयज पर्यंत आमची एकान एक एकाने जिविताची जिविताची घोडी गोडी तुजें व्हड तुजें व्हड देणें आमकां. देणें आमकां. जेजू, जेजू ह्या नव्या ह्या नव्या वर्सांत वर्सांत सगळ्या तुज्या सगळ्या तुज्या बरेपणा खातीर बरेपणा खातीर तुजे उपकार तुजे उपकार आठयताना आठयतात. त्याच बराबर त्याच बरोबर आमचे कोश्ट, आमचे गोश्ट आडकोडी, आडकोळी त्याग, त्याग, आमची स्वप्नां आमची स्वप्नां आमी तुजे आदी तुजे आदी करता. करता. आमकां दिल्ल्या देण्या वरवीं देण्या वरवीं तुजे मोळ्यांत तुज्या मोल्यान बरें वावराडी जावन वावराडी जावन भाग्यवंतपणान भाग्यवंतपणान खुशालकायेन खुशालकायेन उदार मनान उदार मनान एकचारान एकचारान सुबा फळां दिवंक सुभा फळां दिवन आमी आमी आवडेता. हांव नेता. जेजू, जेजू ह्या आमच्या हे आमच्या कार्यांत कार्यांत तुजो सांगात तुजो सांग आमकां दी. आमकां दी. आनी ह्या ह्या आख्या संवसारांत ह्या अवसरांत आमच्या आमच्या वडिलां खाल वडिलां खाल एकामेकाच्या एकामेकाच्या सहकारान सहकारान सर्गीचें राज सर्गीचें राज बांदूंक बांदून होच आमचो होच आमचो हेतू जावं. हेतू जावं. आमेन. आमेन. उबी रावया, प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, मोहिमेक पावलोले आंकवार मायेच्या मोहिमेवंत पुताची कूड आनी रगत संतोषभरीत काळजान घेतल्या उपरांत हें मागणें आमी तुका विस्वासान करता. आपल्या देशाचे उदारगती पासत भारत मातेच्या भुरग्यांनी केल्ल्या प्रयत्नाचेर तुजो सुबाम आशिर्वाद पडूं. आमच्या देशान नीत, शांती आनी मोग नोंदूं आनी आमी सोमेस आंकवार मारेच्या पावलांनी चलून तिच्या सांगाता स्वर्गार सुखेश जिविताचे भोवतीक आनी पुनर्जिवनपणाचे मोहिमेक पावूं आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. ओत्सोय घेवन किरीत भाशेन सगल्या आमच्या तरणाट्यांक आमी किरीत भाशेन दिनवासता. देव बरें करूं म्हणटा. आतां तुमकां मीस जाल्या उपरांत ब्रेक आसतलो च्यायेचो. ताचे उपरांत थोडे स्नॅक्स आसतले. उपरांत फादर सुकोर आनी ताची टीम तुमकां किरीत भाशेन ह्या आयच्या दिसाक ही किरीत तुमचे वयर भासाभास आनी हेर सगळें करूंक तुमकां आदार दितले. ओत्सोय घेवन तुमच्या ह्या अध्यक्षाक आनी सगल्यांक जाणें सय केला, बरे तरेन गायन मंडळान गायन केलां आनी हेरांनी जाणें बरे तरेन तुमी वांटो घेतला, सगल्यांक तुमकां दिनवासून देव बरें करूं म्हणटा. आनी देवाचो भरपूर आशिर्वाद तुमचे तरणाट्याचेर देव म्हूण मागता. शेवटाचो आशिर्वाद घेवंक आमी दर एका मागण्या फाटल्यान आमेन म्हणटले. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. आमच्यो तकल्यो बागोवन किरीत भाशेन आशिर्वाद घेवया. आमच्या मोतींचो आनी काळजांचो दोनी जेजू क्रिस्त आमची पावलां शांतीचेर वाटेर सांबाळूं. तो आमच्या देशाच्या सो लोकांक एकाच बापाची भुरगीं कशीं एकामेकाच्या मोगान एकठांव. पवित्र आत्म्याचे कृपेन सगळे आमचे प्रयत्न आनी अंतरेक आपले कुशे प्रमाणे तो सुफोड करूं. आनी सोर पदवेदार देवाचो, बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचे देव आनी तुमचे सवे सदांकाल आसूं. वचून यात शांतीन, मोगान, ल्हानविकायेन क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. गायन घेवया T21 पेज नंबर 213. T21.
आमची आसकारी तूं सगळ्यांक आमकां दोसाबालो बेसंगी दुर्गो संकोष्टांतली सदां निवार बेसंगाले आमच्या देसान संकोष्टांतली निवार कुर्बे बोरीत सायबिनी आमी तुजी असोंपुती कोटायली हे माये आमकां तुज्या दिरात सांबाळ सोका कुर्बे बोरीत सायबिनी आमी तुजी